सरकाराचे मंत्री आमदार एकेवटेन सीएमाचे हेल्थ कंडिशन स्टेबल म्हणटा आसतना पर्रीकार रातीसावन जीएमसीत शेनवारा रातीसावन तो जीएमसीत दोतोरांचे देखरेखी खाला आसा. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण ताका पोटात इंटरनल ब्लिडिंग जाला. ते कंट्रोल करूंक दीसभर जीएमसीतल्या दोतोरांची धांवपळ. निमाणे एम्सातल्या दोतोरांक आपयले. आयल्या त्या टिमीत एम्साचे गॅस्ट्रोएंट्रोनॉलॉजी विभागाचो प्रोफेसर आनी रिसर्च विभागाचो असोसिएट डीन दोतोर प्रमोद गर्ग आसा. ताच्या मुखेलपणा खाला ही टीम आयल्या. सांजे टीम विमानान दाबोळे आनी उपरांत जीएमसीत पावली. आरोग्य मंत्री, हेल्थ सेक्रेटरी, मुखेल सचिव, आमदार मंत्र्यांची दीसभर जीएमसीत वासपूस करूंक यो वच चालू आशिल्ली. सांजे मेरेन नॅशनल मिडिया, टीव्ही चॅनल्सूय पावली. दिल्ली एम्सासावन जीएमसी मेरेन दोतोरांची सकाळसावन धांवपळ. मात सरकारी सुत्रांचे पावण्यार विचारल्यार सगळे स्टेबल. सीएम बरो आतां मेळ्ळा तेन्ना तो एकदम ही वॉज परफेक्टली अलर्ट. एंड कितें आसता दॅट इन सच सिच्युएशन यू हॅव टू कीप समटायम्स सर्टन करेक्शन्स आर रिक्वायर्ड वीच आर बीन टेकन केअर ऑफ बाय द डॉक्टर. इज अंडर ऑब्जर्वेशन. आनी हांव उलयलां ताच्या 5 मिनटां सीएम. इफ देर वॉज समथींग ऑफ ग्रेट सिरियस कंसर्न आय वूड हॅव शेअर्ड इट विथ यू. आय एम नॉट वन ऑफ दोज गायज हू विल शेअर ऑर हायड एनी इन्फॉर्मेशन, बट ही इज फायन. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण एक वेळ पर्रीकाराक परत दिल्ली एम्सातूय व्हरपाक शकतात. पूण हे सगळे गोंयांत आयिल्ली दिल्ली एम्साची टीम थारायतली. राती उसरा मेरेन तरी जीएमसीतूच सगळी एमर्जन्सी इंटरव्हेन्शन चलताली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.